देवान घडलो पूण सगल्यावन व्हडलो धर्म जावन आसा मनशापण हिंदू मुस्लिम तशेंच क्रिस्तांव जाती आतां मानतात सांगात कोण आदी मानताले एकामेकाक केणटाले ते व्हरतले तांचे नेणारपण आतां जाती कोण मानिनात मानतात जाल्यार तें पिशापण जेन्ना ईद वो दिवाळी येता सोगोट एकामेकाक पोर बीन दिता इतोस्ती नातालां आतां अशें जावन गेलां लोक जाती मानी नासतना बागेता परबाक एकामेकागेर वेता एकामेकागेर जेवता खाता अश्यो परबो आमच्यो साबार सांगोन जायना कापार कुसलीचें परब गणेश चतुर्थी जाता कोरून सुंदर मूर्ती मनयतात गणेश चतुर्थी हो दीस जावन आसा खोशेचो कारण हो दीस जावन वर्तवता लॉर्ड गणेशाच्या जल्माचो दिता बरो संदेश गिन्यानान बोल्ला गणेश तो देव हिंदू भावां भयणाचो जल्मांत ताच्या लिपोन आसा एक व्हडलो गुड जपाचो शिवाक गेल्लो पार्वतीक दवरून तिणें गणेशाक रचलो मुर्ती करून नांवां गेली सांगून ताका घरान कोणाक घेनाका कोण तांदूळ करीत घरान भितर सरून शिवाक ताणें भितर घेवंक ना कितें करून तांचें मोदें सगळें जालें थारून रागान त्रिशूल सोडून गणेशाची घुमटी कातरून शिवान ताका उडयलो मारून हे सगळें पळोवन दुकां आपली गळोवन पार्वती व्हड दुकान भरली तिणें खबर शिवाक सांगली शिवान ती गोट मोनान धरली रानान तो पावलो पयलोच ओती मेवलो शिवान ताची गोमटी कातरली गोमटी आडून गणेशाक लायतोस म्हणटात सासनाक तोशी सुरली ही इस्तर मानतात हिंदू भावार्थी गणेशाची करून सुंदर मूर्ती भावार्थान ते मागतात ताची पूजा करतात ही पूजा तांची सगल्याहून व्हडती गणेश चितना पावयता शार्ती सांगातान करूया आरती पयस करून जाती आमी सगळे बाराती एकवटान मनोवया गणेश चतुर्थी पयस करून जाती आमी सगळे बाराती एकवटान मनोवया गणेश चतुर्थी जाती आमी सगळे बाराती एकवटान मनोवया गणेश चतुर्थी पयस करून जाती आमी सगळे बाराती एकवटान मनोवया गणेश